सद्याक तरी मंत्रिमंडळ विस्ताराचो विचार ना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पष्ट केला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे दिल्ली वारीक लागून राजकीय पावंड्यार मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा चालू आशिल्ली, पूण मुख्यमंत्र्याच्या स्पश्टीकरणा उपरांत हो दुबाव आतां पयस जाला। दिल्ली हांव वेगवेगळ्या कारणां खातीर वचत आसता। लोकसभा वेंचणूक आनी हेर बाकीच्या विशयांचेर चर्चा करपा खातीर आपूण दिल्ली गेल्लो। हे बसकेंत मंत्रिमंडळ विस्तारा विशीं कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। दिल्ली हांव वेगवेगळ्या कामां खातीर वचत आसता। ओके, आज हांव एक डॉक्टर इंटरनॅशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेशन त्या कामा खातीर गेल्लो। ओके, बाकी लोकसभेची तयारी, हेजी वेगवेगळ्यो मिटींग आनी हेजो सातत्य कार्यकर्त्यांचो हक्क आहा की ताज्या खातीर रिटर्न गिफ्ट सरकारा कडेन मागप। ऑफकोर्स तांची अपेक्षाय आसा। ओके, आयज ना फाल्यां जें आसा पळय तें जातलें। डेप्युटेशन हांव सद्या तरी ना, पण जातलें।